साकोड्डे महादेवाच्या देवळा कडेन सांबराचे पोर मेळ्ळे। एका वर्साचे सांबर जखमी अवस्थेत दिसतनाच लोकांनी राना खात्याक कळयलें। कुळें राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताका धारबांदोड्या फॉरेस्ट नर्सरींत व्हरून दोतोरां वरवीं उपचार सुरू केल्यात। सांबर सारकें जातनाच ताका ताच्या थळाव्या वाठारांत व्हरून सोडटले म्हणून राना अधिकारी प्रुडंटा कडेन उलयले। हे सांबर काल सकाळी आमकां 9 सकाळी साकोड्ड्या महादेवाच्या देवळाचे कंपाउंडा कडेन थंय हे आमकां आसा म्हणून तितले कोण सांगलें महादेव तेंच्यांनी हे दिलें आनी मागीर आमकां सांगल्या नंतर आमी गेले थंय गेले पयल्यार तें जेटी कापडला ते तोंडाक मातशें इंजर्ड जाला आनी पांयांक आनी कांय जावंक ना मार व्हडलो बसोंक ना। थंयच्यान मागीर आमी तेका गाडी करून हांगा हाडले धारबांदोडा वेटरनरी डॉक्टराक कॉल हे केले आपयले वेटरनरी डॉक्टर आयले हांगा तेणें तेका ट्रिटमेंट दिलो आनी आतां आमी हांगा हे तेका उबे केला। आज सकाळी डॉक्टर येवन ट्रिटमेंट दिवन इंजेक्शन दिवन गेला आनी एक 2-3 दिसां भितर रिकवर जातले म्हणून। जो पर्यंत ते उबे जातले तेन्नाच आमी तेका तेजी जी लोकल एरिया आसा थंयच तेका आमी हे करतले सोडटले।